नमस्कार. आर रायकर ज्वेलर्स मरगाव प्रेझेंट जरा हटकेच्या आयच्या गुढीपाडवा स्पेशल एपिसोडान आमचे समस्त पळोवप्यांक मनापासून येवकार. तशेंच नव्या वर्साची सगळ्यांक हुनहुनीत परबी. नवें वर्स सुरू जातकूच आमच्या हिंदू सणांक सुरवात जाता आनी सण म्हणलें काय ना, आमच्या सगळ्यांची पहिली पसंती आसता ती भांगराची वस्तू. सगळ्यांकूच सजपाक आवडटा, शृंगार करपाक आवडटा आनी ह्या शृंगारांक भर घालता ते आमी घातिल्ल्यो भांगराच्यो वस्तू. आनी हेच पळोवपाक आज आमी आयिल्ले आसा आर रायकर ज्वेलर्स मरगाव हांच्या भव्य अशे ज्वेलरी शोरुमान. हांगासर नवीन नवीन आनी लेटस्ट डिझायन आयिल्ल्यो आसा. चला तर भितर वचून पळोवया आमकां कसले वेगवेगळे लेटस्ट डिझायन्स पळोवपाक मेळटा ते. माझ्या नव्या वर्षाची सुरवात हांवें खरेदी करून केल्ली आसा. तुम्ही हांगासर बेगीनूच भेट दियात. आर रायकर ज्वेलर्स मरगाव हांगासर. जरा हटकेचो आयचो भाग खेळपाक आतां वचुया आमी सिद्धनाथ पर्वताचेर. आनी तुमी पळयत रावा तुमचो आवडीचो गेम शो आर रायकर ज्वेलर्स मरगाव प्रेझेंट जरा हटके. जरा हटकेचो आयचो भाग खेळपाक आमी येयल्ले आसा गोंयच्या सगळ्यात उंच पर्वता पैकी एका पर्वताचेर, तो म्हणल्यार सिद्धनाथ पर्वताचेर, जो बोरी हांगासर आसा. आनी हांगासरूच आसा श्री सिद्धनाथाचें एक ल्हानशें देवूळ, जें महादेवाचें एक रूप आसा. सुंदर असो निसर्ग आनी आमचे उत्साही स्पर्धक हांच्या बरोबर आमी खेळटले आज आमचो गुढीपाडवा स्पेशल भाग. पळयत रावात आर रायकर ज्वेलर्स मरगाव प्रेझेंट जरा हटके. गुढीपाडवाचो आयचो स्पेशल भाग खेळपाक आमी आसा सिद्धनाथ पर्वताचेर आनी आमचे आयचे दोन्ही टीम रेडी आसात आमचो आयचो खेळ खेळपाक. पळोवया आमचो आयचो खेळ कितलो मजेशीर जाता तो. नमस्कार. नमस्कार. शिवा हृदय महिला संघ बोरी हांच्या वतीन हांव तुमचे प्रुडंट मिडियाचे तशेंच सम्राट क्लबाचे सगळ्यांचे हांव हांगा स्वागत करता. थँक्यू. सिद्धनाथार 2 प्रेक्षणीय स्थळां आसा. ती म्हणजे एक म्हणजे भूतळार आणि दुसरं म्हणजे भस्माचो डोंगर. भूतळार हांगच्यान वचपाक सादारण अर्द किलोमिटर लागता आणि भूतळार वतकर आमकां दक्षिण गोंयचो निसर्ग पळोवपाक मेळटा. तशेंच भस्माचो दोंगर जो जावन आसा ताचेर आमकां भस्म मेळटा आणि हांगचे गांवचे खुबशे भावीक तो भस्म घेवन आपल्या देवकृत्याक वापरतात. तशेंच हांगा तुमी सिद्धनाथाच्या देवळाच्या समोरल्यान जर पळयलो जाल्यार तुमकां चडांत चड आमचो गोंयचो भाग पळोवपाक मेळटा. सिद्धनाथाचे जे शिवलिंग आसा ते स्वयंभू आसा. ते जवळ जवळ 900 वर्सां पयलींचे आसा
आमचो आयचो भाग हो गुढीपाडवा स्पेशल भाग आसा आणि ह्या कार्यक्रमाची सुरवात इतली सुंदर जाल्ली आसा. ह्या सुंदरच्या स्थळाची आमकां माहिती मेळिल्ली आसा आणि आता आमी सुरवात करता आमच्या आयच्या भागातल्या पहिल्या राउंडाक. आमचो आयचो भाग हो गुढीपाडवा स्पेशल भाग आणि आमचो पहिलो राउंड आसा तो फुगड्यांचो राउंड. पळोवया आज कितल्यो फुगड्यो फुटता आणि आज कितली मजा येता ती. सुरवात करूया आमच्या दोन्ही टिमींची ओळख करून घेऊन, टिमीच्या कॅप्टनांची ओळख करून घेऊन. आमच्या बरोबर टीम ए आणि टीम बी. टीम एचे कॅप्टन मुखार यो. नाव सांगा तुमचे. विनीता वल्लभ प्रभुदेसाय, तरवळी शिरोडा, गोवा. ओके. आणि तुमचे नाव सांग. शर्मिला संतोष प्रभुदेसाय. ओके, तर सुरवात करूया आमच्या पहिल्या राउंडाक. आणि तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा आमचो फुगड्यांचो राउंड आसता तातूंत आमचो बजर जो आसता तो क्लॅप आसता आणि आमी जेन्ना प्रश्न विचारता तुमकां जर ताजें उत्तर येता कॅप्टनाक जाल्यार तुमी फक्त ताळी मारपाक जाय. जे कॅप्टनाक उत्तर येतले ताका आमी प्रश्न विचारतली आणि आमची मागीर राउंड सुरवात जातलो. ओके, सो प्रश्न सारको आयकात आणि कांयच गडबड करनासतना ताळी मारून ताचें उत्तर दिया. जो कॅप्टन पयलीं ताळी मारतलो ताका प्रश्न वतलो आणि ताच्या टिमीचो अकाउंट ओपन जातलो. ओके, रेडी. प्रश्न सोंपोसो आसा, सारको आयकात. गुढीपाडवा हो हिंदूच्या खंयच्या म्हयन्यान येता? उत्तर आणि कोणे दिवप ना, फक्त प्रश्न तांकां विचारला. चैत्र. बी टीमीचे कॅप्टनान उत्तर दिल्लें आसा आणि उत्तर दिल्लें आसा चैत्र आणि उत्तर सारकें आसा. बी टीमीन आपलो अकाउंट ओपन केल्लो आसा आणि तांकां मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचे कॅश. आणि प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटाक. प्रश्न तुमकां सारको आयका, उत्तर तुमी दिवपाक जाय, कोणे तांकां हेल्प करप ना. आमी जो गुढी लायता गुढी पाडव्या दिसा ताका आमी आनी कितें म्हणटात, आनी कितें म्हणून संबोधीत करतात किंवा ताका आनी कितें म्हणून उच्चार येता. कोणें प्रॉम्प्ट करनाका. तुमकां जर उत्तर येना आणि ह्या टिमीक जर उत्तर येता जाल्यार तांकां कॅश वतले. बी टिमीक उत्तर येना, पळोवया टीम एक उत्तर येता की ना ते. नवीन वर्ष. उत्तर दिला नवीन वर्ष. उत्तर चुकिल्लें आसा. ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा? संवसार पाडवो. प्रश्न विचारलेलो पयलींच सारको आयकात. गुढी जो लायता ताका आनी कितें म्हणटात, आनी कितें म्हणून संबोधीत करता ते गुढीक. गुढी पाडव्याक कितें म्हणटा विचारूंक ना. तो गुढी जो लायता ताका कितें म्हणटात? कोण ट्राय करता न्ही? तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा? उत्तर कोणाकूच येना. त्याचे उत्तर हांवूच दिता. उत्तर आसा ब्रह्मध्वज. सो म्हाज्या खातीर मातशें मोठ्यान ताळयो मारूंक शकतात तुम्ही. आता फुडलो प्रश्न परत एक फावटी कॅप्टनां खातीर. कॅप्टन मुखार येयात. बजर प्रश्न परतूय आणि जर उत्तर येता जाल्यार ताळी मारपाक जाय तुमी. ओके, प्रश्न सारको आयकात. तुमच्या भयणीच्या चल्याच्या भयणीची मावशी तुमची कोण लागतली? सोंपोसो प्रश्न आसा, फक्त चिंतूंक जाय मातशें. भयण लागतली. उत्तर दिला भयण आणि उत्तर सारकें आसा. परत एक फावटी टीम बीक वता 200 रुपयाचे कॅश वाउचर जे दिल्ले आसा आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांच्यांनी. आणि प्रश्न वता तुमकां, पाडवो हो शब्द हो खंयच्या संस्कृत शब्दांतल्यान आयिल्लो आसा? तांकां उत्तर येना. टीम एक उत्तर येता किंवा ऑडियन्सा पैकी जर कोणाक येता ट्राय करू शकता. प्रतिपदा. उत्तर दिला प्रतिपदा आणि उत्तर सारकें आसा. नाव सांगा तुमचे. रत्नाकर देसाई. आणि तुमकां मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचे कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो प्रश्न परत एक फावटी आमकां आमच्या लिडराक आपोवचे पडटले. मुखार लिडर मुखार येयात. आणि म्हाका दिसता तांकां प्रश्न दिवची ना, तांकां आमी टास्क दिवया. आणि जे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचो टास्क जो आसता तो आसता डान्स. म्हाका दिसता कोणेच डान्स पळोवंक नासतलो न्ही. टीम बी कडेन सद्या 400 रुपयाचे कॅश आसा आणि टीम ए कडेन सद्या कांयच ना. पण आता चान्स आसा कॅप्टनाक, जर आमचे कॅप्टन जर डान्स बरो केलो जाल्यार हांगासर आशिल्ले 400 रुपये तुमकां वतले प्लस 200 रुपये एडिशनल तुमकां मेळटले. सो ऑल द बेस्ट सगळ्यांकूय. आणि सॉंग गावया आता. क्लॅप त्यांच्या खातीर मोठ्यान क्लॅप मारा.
सो आमचे डिसिजन जाल्ले आसा हो जो प्राइज वता तो वता टीम बीच्या कॅप्टना कडेन आणि तांकां मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाची कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि बी टीम कडेन जाता आतां टोटल 600 रुपया. आणि फुडलो प्रश्न वता नेक्स्ट पार्टिसिपंटाक. तुका हांव एक मुवीचें नांव दितलें तर तुवें हांगासर येवन एक्ट करून तांकां कळोवपाक जाय की ते खंयचे टर्म्स आर्ट्स करून. ओके 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 टाइम 1 मिनटाचो. रेडी स्टार्ट. आनंद आनंद खुशी खुशी मैं स्माइल हसना. टाइम अप जाल्लो आसा. खूब बरे तरेन ते एक्सप्लेन करताले. त्याने खुशी सांगले आणि कितें कितें सांगत रावले. पण ते नांव सांग कितें आशिल्लें तें. हॅप्पी न्यू इयर. आतां आमी टास्क दितली हांगासर आशिल्ल्या पार्टिसिपंटाक आनी तेका जर एक्सप्लेन करपाक सारकें कळ्ळें जाल्यार सगळे जे कॅश आसा हांगासर ते हांगा वतले. ओके सो तुमच्या पैकी कोण येता. ओके रेडी स्टार्ट. तोंड बंद. पैदल 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 पाऊंड दौड़ो हम साथ साथ है. एक पाऊल टाइम आउट जाल्लो आसा. ते कितले बऱ्या पैकी सांगताले हांगासर. हांगा कितें घालतात फक्त मातशें क्रिकेट खेळटाना दाखोवपाक जाय आशिल्लें. कितें आशिल्लें नांव कितें आशिल्लें ओके सो टास्क दोनाय कॅप्टनाचो चुकिल्लो आसा. सो परत एक फावटी दोनाय कॅप्टनाकूच मुखार दाखोवया. टीम बी कडेन सद्या 600 रुपया आसा. टीम एन अजून आपलो अकाउंट ओपन केल्लो ना. आतां प्रश्न पळोवया तांकां विचारून आमी. भांगर हो शब्द घालून तुमकां उखाणे घेवपाक जाय. नांव घेवपाक जाय. कोणाक पयलीं सुचता तेंच्यांनी क्लॅप करा. भांगर शब्द येवंक जाय त्या उखाण्यान म्हणा. ओके ताटां दवरली भांगराची टुशी वल्लवराचं नाव घेवपाक म्हाका खूब खुशी. वाव ग्रेट. टाइम काढलो खरें पण खरेंच खूप सुंदर उखाणे घेतले तेणे. आणि तांकां मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाची कॅश. तशेंच हांगासर आशिल्ले 600 रुपया ते वता टीम 1. सो तुमचे आतां 800 रुपया. आणि प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटाक. सिद्धनाथ पर्वताचेर येवपाक मेन रोडा वयल्यान हांगासर कितले किलोमिटराचो अंतर आसा. प्रॉम्प्ट करनाका कोणाक. सगळ्यांक खबर आसतली हांगासर. जे तुमकां घेवन हांगासर आयला तांकां तर डेफिनेटली खबर आसतली. मॅडम फर्स्ट टायम आयला. हांवूय फर्स्ट टायमूच आयला हांगासर. तांकां उत्तर येना. टीम बी 6 किलोमीटर. उत्तर दिला 6 किलोमीटर आणि उत्तर सारकें आसा. 6 किलोमीटर. ताळयो तांच्या खातीर. आणि तांकां मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचे कॅश. तशेंच हांगासर आशिल्ले 800 रुपया ते वता टीम बी कडेन परत एक फावटी. आणि प्रश्न आता फुडल्या पार्टिसिपंटाक आयका सारकें. तुमच्या शरिराचो एक भाग जो तुमी दाव्या हातीन धरू शकता पण उजव्या हातीन धरू शकना. कोणें सांगप ना. तांकां उत्तर येना. तुमकां उत्तर येता. उत्तर दिला कॅश. उत्तर चुकलें. ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा. उजवा हात.
सारखे उत्तर उजवा हात आणि तुमकां मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचे कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. शेवटचो प्रश्न असा, सारखे ऐका, तुमच्याकडे सध्या 1000 रुपये आसात आणि तुमच्याकडे काहीच ना. हो प्रश्न विचारतले हांव परत एक फावटी कॅप्टना. उत्तर जर सारखे आयले जाल्यार फूल अमावंट तुमकां वतलो. उत्तर जर चुकले, दोगांची उत्तरां जर चुकली जाल्यार हांचे कडेन आशिल्ली जो फूल अमावंट आसा ताजो अर्दो वांटो तुमकां वतलो. ओके, सो कॅप्टन परत एक फावटी मुखार येयात. गुडी जो आमी लायतात ताका कलश जो लायता तो किऱ्याचें प्रतीक म्हणटात आमी. कलश भाग्याचे. उत्तर चुकिल्लें आसा. प्रश्न विचारिल्लो आमी, गुडीक जो आमी कलश लायता तेजो किऱ्याचो प्रतीक आसा, तुका खबर आसा? ऑडियन्सा पैकी कोणाक खबर आसा? उत्तर आसा यश. आणि दोनाय टिमींक उत्तर येनाशिल्ल्या कारणान हांगासर आशिल्लो 1000 रुपया तेजो अर्दो वांटो वता टीम 1. सो 500 रुपया दोगांय टिमींक मेळिल्ले आसा. बऱ्यापैकी फुगोट्यो फुटिल्ल्यो आसात आणि दोनाय टिमींक अर्दो अर्दो वांटो एमावंटाचो गेल्लो आसा आणि हो प्रायज दिल्लो आसा RR रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांच्यांनी. आणि आमचो फुगोट्यांचो रावंड जो आसा हो हांगाच सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड, पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव आणि रोखडीच परत येवया. Situated in the heart of Margaon, RR Riker Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS Hallmark Gold Jewelry and IGI certified diamond jewelry brand Onela. RR Riker Jewelers for all your jewelry needs. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार आणि तुम्ही पळयतात RR रायकर ज्वेलर्स प्रेझेंट्स जरा हटके. आता खेळूया आमचो फुडलो रावंड आणि हो रावंड आसा खेळ एका मिनटाचो. आणि आमची आयची गेम आसा ती अशी, हांगासर आमी दवरल्या फुलां आणि आमी पार्टिसिपंटांक दितली रिंग आसतली आमची कांकणां, जी मॅक्सिमम एका मिनटाच्या टायमान जी कांकणां ही फुलांचेर पडटा ती जातली विनर आणि ताका मेळटले RR रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचे कॅश. तर पळोवया ही गेमीन कोण जिखता ते. रेडी, स्टार्ट. स्टॉप. तिने घातिल्ले आसा 2 रिंग. ते समृद्धीन 5 रिंगा घातिल्ली आसा. आता पळोवया एका चॅलेंज कोण करता ते. स्टार्ट. स्टॉप. समृद्धीन टार्गेट दवरलेले 5 फुलांचे आणि हांगासर 6 फुलां घातिल्ली आसा. हांगा चॅलेंज कोण करपाक येता न्ही? हांकां चॅलेंज कोण करता?
खेळ एका मिनटाचो हाजो आमकां विनर मेळिल्लो आसा सचिन प्रभुदेसाय आनी ताका मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचे कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आतां खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता आमचो उले उले नॉन स्टॉप उले. उले उले नॉन स्टॉप उले हो रावंड खेळपाक आमच्या बरोबर 2 पार्टिसिपंट आसा. आमी सदांच अशें म्हणटा की बायलो खंय खूब उलयतात, सो आज पळोवया की जेंट्स कितले उलोवंक शकतात ते, आनी ते बी नॉन स्टॉप. ओके. आनी टॉपीक तुमकां व्हडली कॉम्प्लिकेटेड दिवचें ना. आमचो आयचो स्पेशल भाग आसा गुढीपाडवाचो आनी गुढीपाडव्याचेरूच तुमकां उलोवपाक जाय. ओके. 1 मिनीट नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय, मदीं उलोवप ना. आनी चडान चड फावटी तुमी गुढीपाडवा हो शब्द तुमच्या उच्चारान येवपाक जाय. आनी जे विनर जातले ताका मेळटले आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान हे स्पेशल गिफ्ट. ओके. सो सुरवात आमी तुमच्या पासून करूया. स्टार्ट. गुढीपाडवो हो एक आमचो हिंदू धर्माचो नवो वर्साचो दिवस आसा आनी ह्या गुढीपाडव्याच्या दिवसा आमी सकाळ फुडें उठून न्हांवून घर बी शुद्ध करून न्हांवून ताजे नंतर आमी गुढी उबे करता आनी गुढी उबे केले नंतर सगळ्यांनी स्वीट अशें गोड गोड घरान खावपाक करून खावयता आनी सगळे आपले आपले मित्र आनी सगळे सोयऱ्यांक आमी शुभेच्छा धाडटा ह्यो नव्या वर्साच्यो शुभेच्छा. जशे क्रिश्चनांचे हितून नवें वर्स 31 डिसेंबरा नंतर 1 जानेवारीक करता तशें आमी गुढीपाडवो साजरा आमी हिंदू धर्मान ह्या चैत्र म्हयन्याचो प्रत्येक वर्साचो चैत्र म्हयन्याचो पयल्या दिवसाक आमी करता आनी ह्या आमचो खूब आनंदाचो सण आसता. ह्या आनंदाच्या सणाक आमी सगळ्यांनी आपले आपले फॅमिली बरोबर खंय भोंवपाक बी वयता मागीर ताजे नंतर दनपारचे नंतर आनी देवळान वयता. देवाचे आशिर्वाद घेता. जाता तितले देवळान वचून देवाचे आशिर्वाद घेता. नवो वर्स आमचो बरे भशेन वचून म्हणून आमी गुढीपाडव्याच्या दिवसा ह्या सगळ्यांक शुभेच्छा दिवन प्रत्येकाचो अभिनंदन करता. सुंदर उलयले. ताळयो तांच्या खातीर. आतां नेक्स्ट पार्टिसिपंट पळोवया. ते नॉन स्टॉप उलयलेच आसा पण तांच्या पेक्षा जर तुमी आनीक बरें उलयशात जाल्यार तुमकां हो प्रायज वतलो. आज गुढीपाडव्याचो जो पळय उत्सव आसा एक्चुअली लोकांक समज असो आसा की 1 जानेवारीच्यान नवें वर्स सुरू जाता अशें चडशे जाणांचो समज आसता. हालीं आतां आमकां लोकांक समजूंक लागलां की 1 जानेवारी हे पयलो दीस न्ही आमचो. हिंदू धर्माचे प्रमाणे आमचो गुढीपाडवो हो पयलो दीस जो आमचो आमी गुढीपाडवे दिसा बरे 3.5 मुहूर्तां पैकी एक बरो दीस अशें म्हणटात. कितेंय नवो धंदो जावं नवो घर जावं कितें प्रवेश बी मुहूर्तांनी पळोवपाची गरज ना. ते दीस गुढीपाडवे दिसा आमी तातूंत हे संकल्प करूंक शकतात. दुसरी गोश्ट गुढीपाडवो हो जो आसा तो तशें पळोवपाक गेले जाल्यार बरो हाजो दीस की नवीन संकल्प करपाचो जावं कितें वस्तू नवीन खरेदी करपाची आनी चडशे आमचे हिंदू धर्मान अशें आसा की भांगर बिंगर कितें म्हणटा तें गुढीपाडवे दिसा घेवपाचें अशें एक आमची परंपरा चलत आयिल्ली आसा. आनी गुढीपाडव्याच्या निमित्तान हो आनंदाचो क्षण आशिल्ल्या कारणान सगळे लोक बरे आमी आनंदान एकामेकागेर वचून येवन गोड दोड खावन देवळां बिळां देवाचें दर्शन घेवन बरो कार्यक्रम मनयतात. खूब बरें उलयलें. खूब सुंदर उलयलें. सो उले उले नॉन स्टॉप उले हाचे विनर थारता विश्वंबर आनी तांकां मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान हे गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. आमचे तेंच्यांनी सांगलां की नवें वर्स आमचो गुढीपाडवा म्हणलें केन्ना भांगराची खरेदी करतात म्हणून तुमी मुद्दम भेट दियात आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांकां. आनी आमचे रनर अप थारतात नांव सांगा तुमचें. इंद्रेश. आनी तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉन्च हांचे कडल्यान हे गिफ्ट वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. उले उले नॉन स्टॉप उले हो आमचो रावंड सोंपिल्लो आसा आनी आज तुमी पळयलें की दादले इतले बरे उलोवंक शकता ते बी नॉन स्टॉप. सो आमी फुडलो रावंड खेळुया पण ताचे पयलीं घेवया आनीक ल्हानसो विसव आनी रोखडीच परत येवया तुमच्या आवडीच्या गेम शोन आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव प्रेझेंट जरा हटके. Situated in the heart of Margaon, R. Riker Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS Hallmark Gold Jewelry and IGI certified diamond jewelry brand Onela. R. Riker Jewelers for all your jewelry needs. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार आनी तुमी पळयतात आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव प्रेझेंट जरा हटके.
आता खेळूया आमचो फुडलो रावंड आणि हो रावंड आसता आमचो झटपट फटाफट रावंड म्हणजेच टंग ट्विस्टर रावंड. आणि आमचो आयचो टंग ट्विस्टर आसा तो असो हरा नीम लाल फूल पिला फूल हरा नीम. कळ्ळें? हे तुमकां चडान चड फावटी म्हणपाक जाय, ते बी फास्ट म्हणपाक जाय. आणि जे विनर जातले तांकां मेळटले प्रायड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉन्स हांचे कडेन हो गिफ्ट वाउचर. ओके, सो रेडी? हरा नीम लाल फूल हरा फूल हरा नीम लाल फूल पिला नीम हरा नील लाल फूल पिळा फूल. नेक्स्ट हरा नील लाल फूल पीला. हरा नीम लाल फूल पीला नीम. हरा नीम लाल फूल पीला फूल हरा 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 नीम. 15-16 फावटी जाल्ले आसा. हरा फूल हरा फूल पीला फूल हरानी लाल फूल पीला फूल हरानी हरानी लाल नीम नीम हरा नीम लाल फूल पीला फूल हरा नीम. अलाउद्दीन हरा नीम लाल फूल पीला फूल हरा. झटपट फटाफट रावंडचे विनर थारता ओमकार सावयकर आणि ताका मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन्स हांचे कडेन हे गिफ्ट वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि आता फायनली वेळ जाल्लो आसा आमच्या आयच्या गुढी पाडवा स्पेशल भागांतलो फायनल रावंड खेळपाचो जो आसता आमचो चक दे रावंड. आणि चक दे रावंडचे विनराक मेळटले RR रायकर ज्युवेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाची कॅश तशेंच 40% डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जीस. तर पळोवया आमच्या आयच्या भागांतले चक दे रावंडचे विनर कोण जाता ते. ओके, आयचे चक दे रावंडची गेम आसतली ती तुमकां आमी रांगोळी दितली आणि तुमकां 1 मिनटाचो टायम आसतलो. ह्या टायमा भितर जी पार्टिसिपंट चडान चड हांगासर रांगोळी घालता आणि रांगोळी आसतली तुमकां स्वस्तीक घालपाक जाय. चडान चड स्वस्तीक हांगासर घालता ती जातली ह्या रावंडची विनर. ओके, कळ्ळी गेम? टायम 1 मिनटाचो आणि तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां. स्टॉप 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 स्टॉप. पळय चारूय पार्टिसिपंटान रांगोळी घातिल्ली आसा आणि रांगोळी अशी घातिल्ली आसा की हांगासर आसा 9 स्वस्तीक, हांगासर 8, हांगा 16 आणि हांगासर 21 आणि 21 स्वस्तीक घालून विनर जाल्ले आसा समृद्धी देवारी आणि ताका मेळटा RR रायकर ज्युवेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचे कॅश तशेंच 40% डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जीस. कॉंग्रॅच्युलेशन. सिद्धनाथ पर्वताचेर आमचो आयचो गुढी पाडवा स्पेशल भाग घेताना खरेंच खूप मजा आयली आणि अशें दिसतालें की खरेंच हांगासर गुढी पाडव्याचें सेलिब्रेशन चल्लां. सगळ्यांक परत एक फावटी गुढी पाडव्याची खूप खूप परबी. फुडल्या भागात मेळुया परत एक फावटी तुमच्या आवडीच्या गेम शोन RR रायकर ज्युवेलर्स मडगांव प्रेझेंट्स जरा सम्राट कप कपलेश्वरी आणि शिवाराध्य हांचे तर्फे तुमकां सगळ्यांक गुढीपाडव्याच्यो शुभेच्छा आणि आमचे तर्फे भेट. तू एकटेच हांगा पावता बाकी सगळी तुम्ही रावा मागीर फुडें इतले परत इतलेच राव तुमी हांगासरूच रावा. हांगाच रावा विसो म्हळ्यार खंय वचपाचें ना, हांगाच आसता आमी. नमस्कार. RR रायकर ज्युवेलर्स मडगांव प्रेझेंट जरा हटकेच्या आयच्या गुढी पाडवा 1, 2, 3